फॅटल ॲक्सिडेंट खूप जाता तिथं. गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस ऑन दिस इशू. तुमकां याद आसा लास्ट इयर हांवें कितें म्हणलेलें, इलेक्शन जातली पयले निवडून आयले तेन्ना हांवें असेंब्लीन काडले आमचे रोड सेफ्स ना म्हूण. रोड इंजिनियरींग इज बॅड. हांवें सांगलां रोड डिफेक्टीव आसात म्हूण. हांव इंजिनियर न्ही, आमी सादे मनीस रस्त्यार वयतात. इतले बंपी रस्ते आनी टर्न इतले डेंजरस आसात तुमी जाणात. सो हांवें पयलें सांगलें. आतां सरकारान कितें करपाचें, सर्वे करपाचें वीच आर डेंजरस स्पॉट्स, वीच आर एक्सिडंट प्रोन एरियाज, आनी त्या प्रमाणे करपाचें. काम करतात रस्त्यार पोल सोडटात, वायर हाडटात आनी मागीर लोकांक दिसना, मागीर कट मारतात तेन्ना मागीर एक्सिडंट जातलेच. आनी थोडे लोक पासून कॅर करनात, रॉंग सायडीन वयताय तशें फास्ट वयतात. सो आनी ते हांवें चड करून चोयलां ते टुरिस्ट नॉट ओन्ली दोन टू व्हिलराचेर ते ट्युरिस्ट रेंट कार घेतात ते इतले फास्ट वयतात, तांकां कांय खबर ना डेंजर कितें आसा ते. चड फाटी ते कट मारतात पूण फाटले आमची गाडी वयता आनी एक्सिडंट जातले. बट डॉक्टर जर अशें दिसता की तुका गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस ऑर रोड सेफ्टी फक्त मिटिंगे घेता, इम्प्लिमेंटेशन कांय ना अशें दिसता तुका? सो गव्हर्मेंट इज लॅकिंग इन इट इज नो डावट. पूण आमी पांचून चिंतपा जाय कित्याक जाता, कित्याक पयशे नाय. आमचे बांद फुटल्या, आमचे बांद आखोणके पडल्या, पयशे नाय. म्हाका डायरेक्ट सांगलां वी हॅव एक्झॉस्टेड द बजेट ऑन 1st March. पयशे नाय. हांवें क्वेश्चनींग चालू येता असेंब्ली एशें कितें जातलें, आरे उदय येतले भितर, आमगे शेत पिड्यार जातले, बांय पिड्यार जातले आनी तुमकां पयशे नाय. फंक्शन करपाक इतले पयशे आहात, कोट्यांनी मोडटात तुमी. इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक तुमचो जाता पयशे, पूण लोकांचे आदार दिवपाक, लोकांचें काम करपाक आनी गरजेचे तांकां पयशे ना थिंगा. This is complete dishonesty on the part of the government to spend money in the wrong place and not to give it for the benefit of the people. To tax वाडयता, सगळे वाडयता, प्रेस वाडयता आनी वयले मागीर पार्टी करतात तसले. This is like Queen Antoinette of France. If you don't have bread, eat cake म्हणटाली.